Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. Day 9. Mother of the Church. Mother Mary, bless our families, our parish, and the whole church with peace and unity. पवित्र खुर्साचे कुर्बेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. वेलांकणी सायबिणीक नोवेन. आमचे भोव मोगाळ वेलांकणी सायबिणी, तुका आमी भलायकेची आवय म्हूण वाचारता. तूं मिलाग्रींचो सागोर गे माई, तूं सोर्गींची राणी. आमचे राणये, आमी खालत्या काळजान तुजी काकळूत मागूंक तुज्या पांयाशी आयल्या. जायतीं पिडेवंतां तुजे विनवणेन बरीं जाल्यांत. जायत्यांक तुजे मोजोतीन बरी भलायकी फावो जाल्या. आमची खालती विनवणी आनी मागणी घेवन आमी तुजेशी आयल्या. सगळे पिडेंतली, कोश्टांतली आनी दुखांतली आमकां निवार. तुका देवान आपल्या पुताची आवय जावंक विंचून काडली. आमी तुजी खालतीं चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमकां शिकय. आमी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार आमकां मेळोशे कर गे माई. ह्या वेळार तुजी गरज वेलंकणी सायबिणी मुखार दवर. भोव मोगाळ वेलंकणी सायबिणी, जेजू तुजो पूत तुज्या कुसब्यांत आसलो तेन्ना तुजें काळीज संतोषान भरलें. आमचो भावार्थ सर्गींच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. ए दुखेस्तांचे बुजवणदारे, तुजे मोजोतीन मागलोलीं देणी आनी उपकार आमकां मेळोवन दी. आमेन. वेलांकणी सायबिणी, आमचे पासोत माग. नोमान मारी कुरपेन बरलोले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तोरयां भितर तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कुरपेन बरलोले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तोरयां भितर तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मारये कुरपेन बरलेले, सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तोरयां भितर तूं सोदोयव आनी सोदोयव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माई, आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोगाळ भयणी भावानो, आयज साद्या काळाचो 23वो आयतार आनी आयज आमी चेडू भुरग्याक भेटयलेलो आयतार पाळटा. आयच्या सेवा धर्माचो विशय. चेडू भुरग्याक मानान लेखुया, जाणवायेन रोचनेची निगा घेवया. देव आपले सगळे रोचनेचो मोग करता, ओपुरबाय करता आनी काळजी घेता. पूण मनीस रोचने सोवे अंतोर करता, भेदभाव करता. जिन्सा भासांनी चेडू भुरग्या सोवे अंतोर केल्लें दिसून येता. देखून आयचो सेवा धर्म आमकां
चेडू भुरग्याक मानान लेखूंक आनी जाणवायेन रचनेची निगा घेवंक आव्हान दिता. चेडू भुरग्याक आपणावंक मान दिवंक शिकोवंक आनी ताचेर आड जातोल्या अत्याचारांचेर निशेध मारूंक आनी ताचे होक राखूंक फुडाकार घेवंक आनी जाणवायेन रचनेची निगा घेवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. देवान आपल्या सारकेचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. जावं चेडो ओ चेडू, देवान तांकां आपल्या सारकेची आनी रुपाची रचल्यांत म्हूण मानून घेवंक थोडे फावटी आमी चुकल्या. तांचे मदें आमी अंतर केलां. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें एकदम बरें आसलें. देवान रचलोलें सगळें बरें आसलें आनी देव खुशाल जालो आनी रचनेची निगा घेवंक मनशाक हुकूम घालो. पूण आमी मनशांनी रचनेचे जाणवायेन निगा घेवंक ना. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकोर. भुरग्यांक म्हजे सोरशीं येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज असल्यांचेंच. भुरगीं देवाचें देणें म्हूण आपणावंक, तांकां वेंगोवंक, तांचो मोग करूंक, तांकां आशिर्वाद दिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. आयच्या पयल्या वाचपान देवाची येवजण आमकां थावी जावंक, सर्वेस्पराची खुशी कोण ती पारखूंक, संवसारांत जियेतल्यांच्यो वाटो नीट जावंक, देवाक मानता तें करूंक, जाणवाय आमकां गरजेची म्हूण जाणवायेचें पुस्तक आमकां उगडास करता. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो ओनेसिमाक एक गुलाम कसो न्हय, पूण अपुरबायेचो भाव कसो ताका घे म्हूण फिलेमोनाक विनंती करता. अशे तरेन मनशाक मानान लेखूंक आनी मनशा सवें मोग आनी अपुरबाय दाखोवंक आमकां हुस्कायता. शुभ वर्तमानांत जेजूचो शीस जावंक कितें गरजेचें आनी कशे तरेन जेजूचो पाटलाव करचो हाची शिकवण मेळटा आनी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक आव्हान करता. चितान देवाचें उतर आयकुया. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची येवजण खंयच्या मनशाक थावी जायत? वो सर्वेस्पराची खुशी कोण पारखून काडीत? विनाशी मनशांची चिंतना धोड न्हय आनी आमची कल्पना थीर न्हय, कारण कुस्ता तसली कूड ओतम्याक भारान चेपता आनी हो मातयेचो तंबू जायते चिंतपी मोनाचेर जोडाय हाडटा. संवसारांत कितें आसा तें जाणो जावंक आमकां कठीण लागता. आमचेच भोंवती आसा तें जाणो जावंक आमकां कश्ट भोगतात. तर अंतराळार आसा तें कोणाच्यान सोदून काडूंक जायत? तुवें जाणवाय दिवंक नासली जाल्यार आनी वयर थावन तुजो पवित्र आत्मो पाठोवंक नासलोय जाल्यार तुजी खुशी कोण वळखूंक पावतलो आसलो? हे पुरी संवसारांत जियेतल्यांच्यो वाटो नीट जाल्यात आनी तुका कितें मानता ते मनीस शिकल्यात आनी जाणवायेन तांकां सांबाळल्यात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत
तूंच आमचो आसरो. मनशांच्या पुता दुवानो चोलात पोरतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं पोरतून मातयेक धाडताय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता. अशें तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळाचें सोंपण कशें. फुलत्या तोंडावरी मनशांचो जीव तूं नांच करताय. सकाळचें तें किर्लोता आनी वाडटा. सांज पावली म्हळ्यार बावून सुकता. जबाब सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ए सर्वेस्परा, केन्ना पर्यान रागा भरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां धादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उल्हासोशें कोर. सर्वेस्पराचें भोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफोळ कोर. होय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब सर्वेस्परा, पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. भाग्यवंत पावलून फिलेमोनाक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या. हांव पावलू, म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी ह्याहून ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कोयदी. तुका विनोती करता. कोयदी आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेसिमा पासत हांव उपकार मागतां. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटां आनी ताचे बराबर एके भाशेन म्हजें काळीजूय धाडटां. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कोयदी आसतना तुजे नांवी ताणें म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजे उदार खुशेन येवचो आनी हांवें तो जंबून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमाक घोडये तुजे सोरशिलो थोडो वेळ ह्याच पासत पयस काडलोलो जायत की तो दुसरी तुजे बराबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामावन ओदीक व्हरतो, एक ओपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली ओपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्यासोवे भाव कसो तो तुका कितलो ओदीक ओपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय तेच भाशेन ताकाय घे. देवाचें उतर हें. उद्गार. Soy Sorves fora, soy Sorves fora, soy, 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 soy. Soy Sorves fora, soy Sorves fora, soy, 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 soy. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ तुज्या चाकराचेर फांकोय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. Soy Sorves fora,
serves for us. Soy, 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 soy. Soy serves for us. Soy serves for us. Soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळोवन तांकां म्हळें, जर कोणूय म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय, आवय, बायल, भुरगीं, भाव, भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय द्वेस करिना जायत, ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. आनी जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना, ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना गाय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शाती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मस्कुऱ्यो करून म्हणटलीं, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. ओ कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000 फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोन्यांच्या आनी सांडलोल्यां खातीर तुजें तोंड उक्तें कर. तुजें तोंड उक्तें कर, प्रमाणीक निवाडो दी. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी रोसणी सवे, गरजेवंतां आनी गरिबां सवे, चेडू भुरग्यां सवे जातोले ओनितीचेर आपलो ताळो उबारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. मनशा कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दया मोया दाखय आनी देवा कडेन खालतीकायेन चल. इतलेंच पुरो. हेंच सर्वेस्पोर तुजे लागीं मागता. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी रोचणेची आनी चेडू भुरग्याची निगा घेवंक, बऱ्यो येवजण्यो काडूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी, खुशीचें फळ, ताचें वरदान. कुटुंबांनी भुरग्यां सवें कसलोच तरेचो भेदभाव करिना जावंक, सगळ्या भुरग्यां सवें एक सारकें वागप जावंक,
तांची निगा घेवंक बापाची कृपा मागुया. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोस्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां भरवाशान भरलेलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. चेडूं भुरग्याक शिकोवप, मोग आनी सुरक्षा तशेंच हेर सगल्यो तरेच्यो सवलत्यो फावो करून ताचो फुडार परजोळीत करूंक वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. नियाळ तांकां म्हज्या शिसां मोदें जागो ना. लूक 14:26. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, जाणवाय नासतना आमच्यान कितेंच समजूंक वो करूंक जायना. जे परी सोलोमोन राजान देवा लागीं खालतीकायेन जाणवाय मागली, तेच परी आमचे मागणें जावंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू शीस जावं बरें आनी वायट कितें तें समजून घेवंक जाणवायेची गरज म्हूण सांगता. जेन्ना एका मनशाक जाणवाय मेळटा तो देवाचें उतर पाळून देवाक खुशाल करता, पातकाक पाठ करता. अशें तो समाजांतलो पयस वचना, आपल्या घरच्यांक पाठ करिना, ओ पाद्री माद्री आनी धर्मीक अर्थ घेवनूच रावूंक सोदिना, पूण समाजांतूच रावून क्रिस्ती धर्माचे उपदेश पाळून देवाची खुशी करता. जाणवाय मेळटा त्या मनशाक देव पयलो जाता. सगळ्या मनशांक तो क्रिस्ता थंय भाव आनी भयण म्हूण आपणायता. जे परी भाग्यवंत पावलोन ओनेसिमोसाक एक गुलाम न्हय पूण आपलोच पूत कसो आपणायलो. आयज भाग्यवंत पावलो आमकांय उलो मारता. आमी रूप रंग पळय नासतना, जात गात पळय नासतना सगल्यांक भाव भयण कशीं आपणावंक शिकयता. आनी हें करूंक देवाची जाणवाय फावो जावंक पवित्र आत्म्याक उक्तीं रावंक मागता. मोगळा बापा, जेजूची पाटलावदारां जावन जियोंक आमकां तुज्या जाणवायेची गरज आसा. आमकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण आमी मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.